घेऊया A7 पेज नंबर 4 A7. देवाच्या डोंगरात चोरूया, ताच्या मंदिरात चोरूया. देवाच्या डोंगरात चोरूया, ताच्या मंदिरात चोरूया. सर्वेस्वराचो पोरगो, Sodom poros morto, sodes porace mondi, soglia poros morte, bacia dombra zoruia, tacia mondiran zomuia, bacia dombra zoruia. सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो आनी मागीर मोगाचो येवकार तुमकां सगळ्यांक आयचे मिसाचे भेटेन. आयज चवथो दीस सांतानाच्या नोवेनाचो. खेरीत भाशेन सगल्यो आमच्यो गरजो भोव करून आमच्या जाणट्या आनी आमच्या शेपाय शेमाय पासत जीं कोण बरीं नात तांचे पासत आमी देवा मुखार दवरुया. दुसरें तें सांग आमी आयज भेटयता देवाक दिन वासून एलन लेमोस de बार्गोला आपलो जल्माचो दीस मनयता. देवान ताचेर आशिर्वाद घालूंक हे भेटेंत मागुया. हेर सगळी आमची मागणी आमी देवा मुखार दवरुया. कितें भाशेन मागुया. ह्या दिसांनी आमची गोवा असेंब्ली चालू आसा जाल्यार जें कितें गोंयकारांक बऱ्याक पडटलें तेच निर्णय घेवंक आनी जे चुकीचे आनी आडीचे आसात फटोवपाचे आसात ते सगळे आमच्या आमदार मंत्र्यांनी पयस करूंक सगळ्या पासत आमी मागुया. हेर सगळी आमची खासगी मागणी इल्लोसो वेळ ओगीच रावून देवा मुखार दवरुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तेच्या भाव भयणीनो देवाचें आपोवणें आमकां सगल्यांक आसा आनी देवाचें आपोवणें आसा तेन्ना आमचे भितर देव आपलें बी वोंपता. तर ह्या वोंप्याक आमी बरी माती जावंक आनी आमचो बरो जबाब दिवंक आमकां हे भेटेंत आयज कृपा मागुया. आनी जायते पावटी आमी कडेन निबोर माती जाल्या आमी सारकें घेवंक ना सारकें दिवंक ना असलें आमच्या चुकीचें देवा लागीं बोगसणें मागुया. हांव पातकी सर पदवेदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव सारून सांगता मनान चिंतून तोंडान सारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान म्हजो अपराध म्हजो बोड अपराध ह्या पासत बागेन सदांच सांकवार मरे सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो खातीर आमच्या सर्वेस्पर देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. सोम्या काकूत कोर क्रिस्ता काकूत कोर सोम्या काकूत कोर. प्रार्थुया. कोनवाड्या बापा तुज्या भुरग्यांचेर दयाळ दिश्ट घाल. तुजे कृपेच्या देण्यांनी तांकां ओदीक बोर बाबार्थान बोरवाशान आनी मोगान तांकां उर्बेवंत कर आनी तुज्यो आज्ञा सदांच पाळूंक तांकां थीर आनी जागृत करून दवर. आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जी येता आनी राजवट चलयता देवा सासणाच्या सासना. जेरेमियास प्रवादाच्या पुस्तका वेलें वाचप. जेरेमियास हिल्कियाचो पूत याज्ञिकी घराण्यांतलो अनातोत शारांत बेंजामीनच्या प्रांतांत रावतालो. ताची हीं उतरां. सर्वेस्पराचें उतर म्हज्या कानार अशें सादलें.
कुसव्यांत तुका आकारचे आदीं हांवें तुका वळखलो. तूं जल्मचे आदीं हांवें तुका संस्कारलो. राष्ट्रां खातीर प्रवादी कसो हांवें तुका नेमला. हांवें म्हळें, सर्वेस्परा पळय, हांव उलोवंक नकळो, हांव एक भुरगो. पूण सर्वेस्परान जबाब दिलो, हांव एक भुरगो अशें म्हणू नाका. हांव तुका धाडटां तांचेशी वच आनी तुका सांगूंक लायता तितलेंय तांकां सांग. तांकां भिवूं नाका, कित्याक तुजी राखण करूंक तुजे सवे हांव आसां. उलयता तो सर्वेस्पोर. तेन्ना सर्वेस्पोरान आपलो हात काडून म्हज्या तोंडाक लायलो आनी म्हळें, पळय, म्हजीं उतरां तुज्या तोंडांत हांव घालतां. उमटूंक आनी मोडून उडोवंक, इबाडूंक आनी भस्म करूंक, नव्यान बांदूंक आनी वोंपूंक, सगळ्या राष्ट्रांचेर आनी राज्यांचेर आज हांव तुका अधिकार दितां. देवाचें उतर. आमचो जबाब, म्हजें ओंठ सर्वेस्परा तुजें प्रमाणीकपण परगडटलें. सगळीं म्हणया, म्हजें ओंठ सर्वेस्परा तुजें प्रमाणीकपण परगडटलें. तुका शरणा येता सर्वेस्परा, म्हाका कदींच फटोवंक दिवं नाका. तूं प्रमाणीक देखून म्हाका सोडय, म्हाका निवार, म्हाका चीत दिवन आयक, म्हजें तारण कर. जबाब, म्हजें ओंठ सर्वेस्परा तुजें प्रमाणीकपण परगडटलें. सर्वेस्परा म्हजें खडप जा, म्हाका आसरो दी, म्हजो किल्लो जा, म्हजो जीव राख. तूं एकलोच म्हजें खडप, म्हजो किल्लो. देवा, म्हज्या नश्ट्यांच्या हातांतलो म्हाका निवार. जबाब, म्हजें ओंठ सर्वेस्परा तुजें प्रमाणीकपण परगडटलें. दोनया, तूं एकलोच म्हजो बरवासो. म्हजे तरणे पिरायेंत हांव तुजेरूच म्हजो विस्वास. जल्मांत हांव तुजेरूच पातयेवन आयलां. आवयच्या कुसव्यांतसून तूं म्हाका राखताय. जबाब, म्हजें ओंठ सर्वेस्परा तुजें प्रमाणीकपण परगडटलें. म्हजें ओंठ तुजें प्रमाणीकपण परगडटलें. दीसभर तुवें केल्ली सोडवण गाजयतलें. देवा, म्हजे तरणे पिरायेंत हांव तूं म्हाका शिकयत आयलाय. अजून पर्यंत तुज्या उचोर्यांच्या हांव वर्णन करीत आसां. जबाब, म्हजें ओंठ सर्वेस्परा तुजें प्रमाणीकपण परगडटलें. उद्गार. देवाचें उतर आनी जेजू तो वोंपी. जाका तो मेळटा तो सासणांक तोखता. सर्वेस्पराक सोय सोय, सर्वेस्पराक सोय सोय, सर्वेस्पराक सोय सोय, सर्वेस्पराक सोय सोय. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. त्याच दिसा जेजू घरांतलो भायर सरून दर्याचे दडेर वचून बसलो. पूण लोकांचे इतले व्हड जमे ताचे सरशीं आयले की तो व्हड्यार चडून बसलो. सगलो लोक दडेर रावलो आनी ताणें तांकां वेपारींनी सोबार वस्तू सांगल्यो. ताणें म्हणलें, पळयात, कोण एकलो वोंपपी वोंपूंक गेलो. वोंपतना थोडें बी वाटेर पडलें आनी सुकणीं आयलीं आनी तांणी तें खेलें
आनी दुसरें खोडपी जमनीर पडलें. थंय चडशी माती नासली आनी मातयेची खोलाय नासली देखून तें रोखडेंच किल्लोलें, पूण वत येतच करपलें आनी पाळां नात म्हणटच सुकलें. हेर बी कांट्यां मदें पडलें आनी कांटे वाडले आनी कांट्यांनी ताका चेपून धरले. हेर बरे जमनीर पडलें आनी ताका पीक जालें. एकाक 100, दुसऱ्याक 60 आनी तिसऱ्याक 30. कान आसलोल्यान आयकुचें. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वखणां तुका क्रिस्ता. खूंय गेल्लो रे, खूंय ना. कितें हाडलां रे? कांय ना. ही म्हणणी जायते फावटी तुमी दुबाविरीत आयकुल्या आनी थोडे फावटी दुसऱ्यांकूय म्हणल्या. खंय गेल्लो रे, खंय ना. कितें हाडलां रे? कांय ना. तुमच्या जिविताक केन्ना तुमी ती आपणायल्या वो अणभवल्या? केन्ना जालां काय हे भाशेन? हांवूच म्हाकाच म्हणटा, हांव खंय गेल्लो रे, खंय ना. कितें हाडलां रे? कांय ना. एक चडशें अणभवूंक मेळटा जे कोणाक आपल्या जिवितान एक पर्पज म्हणलेलो ना. कितें करता कांयच खबर ना. सवलती जायत्यो आसात, ऑपॉर्च्युनिटीज जायत्यो आसात, पूण कांय करपाक सोदिना. कितेंय करपाक वचत जाल्यार घेयना. म्हणजे कसली एक ऑपॉर्च्युनिटी मेळटा वो एक जबाबदारी मेळटा, घेयना आपल्या हातान. वो घेयल्या जाल्यार फावो तो सहकार दिना. आनी हे भाशेन हेंच म्हणपाक पावता, खंय गेल्लो रे, खंय ना. कितें हाडलां रे? कांय ना. आयज आमकां कांय बरी वोंप्याची वपार. हो वोंप्पी जो आसा ताणें दिलां, उदारपणान तो दिता, सगल्याक मारता. कसली बाउंड्री ना ताका. वो हांगासर मारूंक जायना, थंय मारूंक जायना, असलें ना. धरलें, मारलें, सगल्याक मारलें. आनी सगल्याक मारलें म्हणटा तेन्ना सगळे तरेचे जमनीचेर मारलें. भाव भयणीनो, भोव करून हें इज्रायलान घडटा, कित्याक आमचे भाशेन तांची जमीन न्हय. इल्ली जमीन जी आसा ती सगळी गरजेची. राजस्थानाकूय तशेंच घडटा, डेजर्ट आसा थंयसर, पूण जी जमीन तांकां आसा ती इल्लीशी जमीन. एक पावटी पावस पडलो रोखडेंच बीं घालतात. कित्याक पावसाचो आनी जमनीचो जो पावस थोडोसो पडटा. राजस्थानाक चड पावस पडना, आजून सुरू जावंक नासतलो, आतां सुरू जातलो. इल्लोसो जो पावस पडटा आनी इल्लीशी जमीन आसा ती बरे भाशेन वापरूंक जाय. देखून बीं जें आसा तें ताचेर उदारपण. म्हणटच अशें जेन्ना हे 4 भाशेची जमीन आमचे मुखार दवरल्या तेन्ना हो आमचो जबाब. आमी कशे भाशेन हें बीं घेता आनी ह्या बियाक आमचो जबाब कशे भाशेन दिता. थोडे पावटी घडये बेस्तेंच रस्त्यार उडयल्ल्या भाशेन कोणाक कांय पडलेलें ना, खबर पासून ना तें आसा म्हूण, वो म्हाका जबाबदारी दिल्या म्हूण म्हाका खबर पासून ना. सुकणीं आयलीं, खायलीं आनी गेलीं, मागीर कोणाक ताचो उगडास ना. वो खोडपी जमनीर पडटा ते भाशेन थोडे पावटी आमी सगळीं बरी उमेदीन घेता. दिलां आमकां, उमेदीन घेतलें, वय हांव करतां, म्हज्यान जाता. पूण मागीर इल्ल्योश्यो आडकोडी आयल्यो, वत आयलें इल्लेशें, जाल्यार तें सुकलें, करपलें. आमचें जिवीत जायते पावटी ह्यो आमच्यो जबाबदारी ज्यो आसात आनी आमकां जें करपाक दिल्लें आसा तें करपोन वेता. सुरू करता आसतना सुरवात बरी आसली, पूण मागीर करपलें, सुकलें, कांयच वालोर ना. इतलें करून कांयच फायदो नासल्या भाशेन जालो. थोडी पावटी एक कांटे खुंटे आमकां आनीक जायत्यो भिरांती आसात, जायते तरेचीं टेन्शनां आसात. संवसारान आख्या टेन्शन आसलेलो मनीस म्हज्या सारको आनी कोण ना अशें आमकां दिसता. सगळो आख्खो संवसाराचो भार फकत म्हजेर आसा. देखून जायते पावटी ही आमची टेन्शन. सो थोडी पावटी आमची पुलकी दादूसपणां
आमकां बरें दिसता थोडी वस्तू करपाक, वा आमकां कोणें बरें शाब्बास म्हणीत जाल्यार जिवाक बरें दिसता. इल्लेंशें जरी तर आमी कितें बरें करीत जाल्यार तें आमकां व्हडलें करून दाखोवपाक बरें दिसता. पलकी धादूसपणां, फॉल्टी प्लेजर्स, तातूंत भाव भयणीनो जी जबाबदारी दिल्ली आसा ती सांडून गेली. तरी आसतना बरी जमीन आसात, आमचे मद्दे असलीं मनशां आसात. जेरेमियासाक भाव भयणीनो आपोवणें आयलें. भुरगो आसतना, आयज जेरेमियास प्रवाद्याच्या पुस्तकांतलें पयलें वाचप आमी घेतलां, आनी ताका भुरगो आसतनाच देवान आपयलो. आनी देवान आपयलो तेन्ना देवान ताका सांगलें, न्हय तूं जल्मल्या उपरांत आनी मातसो व्हडलो जाल्या उपरांत, पूण तूं कुसव्यान तुज्या आवयच्या आकारून येवचे आदी तुका वेंचून काडलेलो, आनी तुका आकारलेलो, आनी तुका आकारून आतां धाडटा. पूण सायबा, हांव भुरगो आसां, म्हाका उलोवपाक कळना, म्हाका एक्सपिरियन्स ना. जायते पावटी हो जबाब आमचो चडशे जाणांचो, म्हाका कळना, दोतोन शिकोवपाक हांव नको. वो हें उमकें काम जरी तर तूं दिता म्हाका जाल्यार हांव नको, आय डोंट नो हाव टू लीड. जाल्यार भाव भयणीनो, खंयचीच वस्त आमी जल्मता आसतनाच सगळें जाणा जावन येवंक ना. एकूय वस्त असली ना जी आमी जल्मता आसतना शिकून आयिल्ल्या वो जाणा जावन आयल्या. आमी जेन्ना वाडटा तेन्ना दिसाच्या दिसाक जें कितें आमी अणभवता, जें कितें आमी शिकता, तातूंतल्यान आमकां अणभव मेळ्ळ्या उपरांत, शिकवण मेळ्ळ्या उपरांत आमी कितेंय तरी करूंक पावता. देखून हें जें आपोवणें म्हणलेलें आसा, वो हें जें बी घातलेलें आसा, तें वन टायम इन्वेस्टमेंट न्हू, तेका इन्स्टॉलमेंट आहा. एक इन्स्टॉलमेंटान तें जायत वेता. पवित्र आत्मो आमकां दिला, गूण आमकां दिल्यात, सवलती आमकां दिल्यात, आमकां ट्रेनींग दिलां. तर हें सगळें आहा तेन्ना ल्हवा ल्हवान आमी वाडटा. जेरेमियासाक देवान व्हडलें देणें दिलें. तुवें कांयच भिवपाक गरज ना, तुवें चिंतपाकूय गरज ना, कित्याक तुज्या तोंडांतल्यान हांव उलयतलों. पूण जरी तर तूं तांकां भियेलो जाल्यार हांव तुका कांप असो करतलो. तांचे मुखार वचून हो संदेश दिवंक भियेनाका. किरीत भाशेन जेरेमियासाचो संदेश जो आसलो तो पॉलिटिकल, राजकी संदेश. कित्याक ही पोरजां देवा कडली पयस गेल्ली आनी ही पोरजां आतां निर्वासान वेता. दुसरो राजा येवन तांकां धरून व्हरतलो. तर असल्या वेळार हो संदेश, राजाक संदेश, पोरजेक संदेश, आपल्यो वाटो बदलूंक आनी जाग्यार येवपाक. आनी हें सांगता आसतना जायते जाण आड उपरासतले. देखूनच जेरेमियासाक देवान सांगलें, तांकां भियेनाका, पूण तांकां फकत संदेश दी. ते बदलतले काय ना बदलतले तें तुजें पळोवप न्हू. तुजें काम, तुजें पळोवप फकत हो संदेश देवाचो तांकां दिवपाक, पोरजेक तशेंच राजाक. तर आयज भाव भयणीनो, आमकांय ह्या संदेशाची गरज ना काय? आयज आमचेय लागीं असलीं शेतां ना काय? ह्या दिसांनी शेतां रोयिल्लीं आसा, पावस चड पडला, थोडीं शेतां बुडलेलीं आसात, शेतकामती थोडे त्रासान पडलेले आसात, चिंततात कितें जातलें काय म्हूण. ती एक गजाल. पूण जें कितें आमचे मुखार आयज आसा, जो वावर आयज आमकां आसा, थंय पळयत जाल्यार जोण एकल्याक आमकां वावर आसा. आमी जोण एकल्यान उलोवपाक जाय, जोण एकल्यान संदेश दिवपाक जाय. बो करून आमी बावतिजम घेतला तेन्ना ह्या पवित्र आत्म्याचो इन्स्टॉलमेंट आमकां मेळ्ळलो आसा. म्हणटच आमकां आपोवणें मेळ्ळलें आसा, आमकां वावरूय मेळ्ळलो आसा, बी घातलेलें आसा. जाबाब कसलो तें आमचेर धरलेलें आसा. तर आयच्या दिसाक एक पवित्र मिसाचे भेटेन देवाक आमी दिनवासुया, कित्याक आमकां ह्यो सवलती दिल्यात, आमकां आपोवणें दिलां, आमकां जबाबदाऱ्यो दिल्यात. तर त्यो पाडूंक आमी बरी जमीन जावपाक, आनी बरी जमीन जावन आमी बरें पीक दिवपाक, जावं 30, जावं 60, जावं 100, कितलेंय तें आसूं, पूण पीक आमच्या जिवितांतली, आमच्या जिविताचे करणेंतली आमी दिवंक. आनी तेन्ना आमकां मागीर म्हणूंक पडचें ना, खंय गेल्लो रे, खंय ना, कितें हाडलां रे, कांय ना, हें म्हणूंक पडचें ना. पूण आमी खंय वेता आमी जातल्या, आमी कितें हाडटा तेंय आमी जाणा जातल्या, आनी हाडल्या उपरांत ताचे वरवीं आमी कसलो निकाळ दिता, आउटपूट कितें दिता, हेंय आमकां कळटलें. तेन्ना देवाच्या राजान आमी खरो संतोश भोगतल्या. तरीच कृपा आमकां दी म्हूण हे भेटेन मागुया. गायन घेऊयात.
C25, page number 39. C25. म्हज्या भाव भयणींनो, म्हजें तुमचें बलिदान सर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेन आमच्या आनी आमचे पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पर मानून घेवं. सर्वेस्परा आदी मागां वेगवेगळ्यो बोलयो तुका भेटूंक तुजे पुरशेक तुवें फरमायलेलें. त्यो सगल्यो आतां सोंपोवन जेजूच्या एकाच बलिदानान तुवें सुपूर्णायेक पावयल्यो. तोच जेजूचो योद्न आज आमी तुका भक्तीन ओंपताव तो दयेन तूं मानून घे. आनी जशें पुर्वीं आबेलाच्या देण्याचेर तुवें आशिर्वाद घालय तशेंच आतां आमची जण एकल्यान केल्ली भेटवणी पवित्र कर आनी ती समेस्तांची सोडवणेक फायद्याची जावं दी. क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परातायेन उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवीदार आनी सासणांच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व ताय जेजू क्रिस्ता तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. त्या तुज्या अनंत शब्दा वरवीं तुवें सगलें रचलाय पातकांतली आमकां सोडोवच्याक आमचो तारोक करून तुवें ताका पाठयलोय. पवित्र आत्म्या वरवीं आंकवार मारयेचे उदरी ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो. आमचे खातीर खुर्सार आपले हात विस्तारून ताणें कोश्ट मरण सोंसलें आनी मरणाचेर जैत व्हरून पुनर्जीवनपण उगडापें केलें. अशी ताणें तुजी कुशी पाळली आनी एक पवित्र पर्जा तुका जोडून घेतली. देखून देवदूतां आनी समेस्त भक्तां सांगाती तुजे महिमेचें कीर्तन एकाच ताळ्यान आमी गायता. पवित्र 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 दरबारांचो सर्वेस्पर तूं, स्वर्ग आनी संवसार भल्ल्या तुज्या वैभवान उत्सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराची नांवें तुका जय, उत्सर्गी तुका जय जय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगल्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्च घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्च, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बाबारताचो गूट पुरगोटुया. Jesu,
बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्तान पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे प्रितुमीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगान वाडूय. पुनर्जीवनपणाचो बरवस धरून मेल्यान त्या सगळ्या आमच्या बाबा भयणाची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुज्या परजडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची हे भेटेक आयज आजीर जालोल्या सगळ्या तुज्या भुरग्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवाची माई सांगाती तिच्या पोती बागयोन जुजे, बागयोन धर्मदता, बागयोन जुजे वाज आनी बागयोन फ्रांसीस शावियर आनी सर्वकाडी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांची सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. देवाचें आपोवणें घेतलेल्यांक आनी ताका आपल्या जिविताचो जबाब दितल्यांक पवित्र आत्म्याचें बळ आनी सांगात आसा. होच विस्वास धरून जेजून शिकयल्ल्या प्रार्थनांतल्यान बापाक उलो मारुया. आमचे बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिराज आसा आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणी पडूंक दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणणाऱ्या जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशान वतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सुमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या बाबाटाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे परमणे तिका शांती दी आनी तूं तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेताय राजवट चलयताय सासणाच्या सासना. सुमयाची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाची शिले तूं संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कोर. देवाची शिले तूं संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कोर. देवाची शिले तूं संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. सुमया तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावो ना पूण तुज्या एका चिंतनान म्हाका भलायकी मेळटली. आत्मिक कुम्या खातीर मागणे. मोगळा जेजू मोगळा जेजू तूं भोव पवित्र संस्कारान तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय हांव म्हूण सोत मानता. हांव साथ मानता. सगळ्या वस्तूंन हांव सगळ्या वस्तूंन हांव तुजो मोग करता तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक म्हज्या आत्म्यांत घेवन आशेता. हे घडयेक घडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवंक शकना म्हणटो आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता आनी आख्खीच तुका एकवडटा. तुजे कडसून केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका. आमेन. Ci
आपल्या विजमितांचो तो आमकां उगडास दवरता. सर्वेस्पर माई मोगाचो आनी काकलुतीन भरलेलो आपली भोक्ती करतल्यांक तो जेवंक खावंक दिता. प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा, तुज्या भुरग्यांचेर माई मोगाची दिश्ट घाल. सर्गीच्या देण्यांनी तुवें आमकां भरले. तूं आदलें पातकी जिवीत साणून तुज्या भुरग्यांक सोबता तसलें नवें जिवीत धरूंक आमकां कृपा दी. हें आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. आयज बुधवार सांजेर 7 वाजता भोव पवित्र संस्काराची भोसवण जातली. खेरीत भाशेन आमी आयज आमच्या आपोवण्याचेर आनी वोंप्याचे वोपारीचेर नियाळ करतले. जाता ते भाशेन आमी येवन भाग घेवचो. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. सर पदवेदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून यात. जेजूचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. नोवेनाची मागणी. शाश्वत आदाराचे माये, शाश्वत आदाराचे माये, पळय म्हाका एका निर्भाग्या पातक्या तुज्या पांया लागीं हांव प्रार्थना तुका आनी तुजेर दवरता सगलो म्हजो विस्वास. एक आकुतीचे माये, चुचुरे खोर म्हजे हांव आयकता. सगल्यांनी तुका पाचारलेली आसऱ्या आनी बरवाशा पातक्यांच्या जातोर म्हजो आसरो आनी म्हजो बरवासो पाव म्हाका मोगा पासत जेजू क्रिस्ताच्या उगोड तुजे हात म्हाका एका दुर्बळ पातक्या जो येता आनी आपल्याकूच भेटयता तुका तुजी सासनाची चाकोन कोसो. हांव आशिर्वाद आनी आर्गां देवाक दिता. दिलो देखून म्हाका ताचे काकुतीन अविस्वास तुजे ताय कात्री जशें हांव सोत मानता म्हज्या सासनाच्या साल्वासांवाची कोटा जायते पावटी आदी निर्भागी जावन पडलो. कित्याक हांवें तुका उलो केलो ना. हांव जाणो तुजे मजतीन हांव जोयत वतलो. हांव जाणो तूं म्हाका मजत दितली. जोर हांवें म्हजी भेट तुका केल्यार तुजेर पातयो पूण भियेता पातकाचे ताळणेन तुजो आदार म्हाका ना जायन म्हूण आनी इबाडीत म्हूण म्हजो आत्मो हो तोर वर्तता उपकार जो मागता तुजे ताय. आनी हांव प्रार्थून मागता तुजे लागीं तुका दिसता त्या प्रमाणे कोण भाशेन आनी केन्ना म्हाका तो मेळूं ओदीक करून एमकोणाच्या चपक्याच्या वेळार सदांच तुका उलो मारूंक आनी म्हणूंक तुका ए माये आदार म्हाका दी. शाश्वत आदाराचे माये निर्मी नाका हांवें सांडूंक म्हज्या देवा. आमेन. शाश्वत आदाराचे माये तुझ्या भुरग्यां पासत विनंती कर. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पो तुझे तायेसा अस्तुऱ्यामध्ये तू सुदो आनी सुदो तुजो पूत जेजू. बागेन मरे देवाची माये पापयांची विनंती कर आनी आमच्या मनाच्या वेळार. शाश्वत आदाराचे माये तुझ्या भुरग्यां पासत विनंती कर. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पो तुझे तायेसा अस्तुऱ्यामध्ये तू सुदो आनी सुदो तुजो पूत जेजू. बागेन मरे देवाची माये पापयांची विनंती कर आनी आमच्या मनाच्या वेळार.
सासवोत आदाराचे माई तुझ्या भुरग्यां पासत विनंती कर. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पो तुझ्या तायेसा अस्त्र्यामध्ये तू सुदो आणि सुदो तुझा पूत शेसू मागून मरे देवाची माय त्या ती विनंती कर. आणि आमच्या मनाच्या वेळार बायगंती मारिये मध्ये आदार दी आधार दी. ओतृष्टाक दृष्टा सांपडलेल्या सापडलेल्या मोजोत कोर मजत कर. ओस्कोत काळजाच्या काळजाच्या माग माग पोरचेपासून पासून जा शहरातील जा शहरातील देवाच्या मुनियाऱ्यांची देवाच्या मुनियारांची विनोद कोर विनंती कर. सगल्या सगल्या देवाक पेटयलोल्या देवाक भेटलेल्या अस्त्र्यापासत स्त्रियांपासत फावो कोर बाबको तुझो आदार तुझा आधार सगल्यांक सगल्यांक जे मागतात जे मागतात तुझो सासनाचो तुझो शासनाचो आलाशिरो आलाशिरो. तुका केल्या आमचो आसरो हे सायबिणी ए सोमिया जेजू क्रिस्ता तुवें आमकां दिल्ली माय मारीक आमची माय करून सदांच तयार आमकां आदार दिवंक जिच्या अजापाच्या उपकारांक आमी मान दिता आनी मागता तुजे लागीं आमकां फावो जावन तिच्या मायपणाचो आलाशिरो भोगूंक पावूंक सदांकाल फोड तुजे सोडवणेचो तुजो जियेतायन राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक सगळ्या पिडेवंतां पासत ह्या वेळार खेरीत भाशेन मागुया कुडीची पिडा मनाची पिडा काळजाची पिडा वेगवेगळे तरेची पिडा जाल्ल्यांक ह्या वेळार आमी सायबीण मायचे मजतीन देवा मुखार उबारुया. आमचो आदार सोमियाच्या नांवार आसा. सोमिया म्हजे मागणें आयक. सोमिया आसूं तुमचे सवे प्रार्थना तुका सोमिया देवा ह्या तुज्या चाकरांक फावो कोर सदांच बगूंक कुडीची भलायकी आनी मनाची शांती आनी ओनंदवंद आदारान बागून सदांच आंकवार मरेच्या ती निवारूंक ह्या काळाचे कोतींतली आनी बगूंक पावूंक सासनाचें दादूसपण क्रिस्ता आमच्या सोमिया वरवीं. सोमी जेजू क्रिस्त तुमचे मदें आसूं तुमकां राखूंक तुमचे विशीं तुमकां बाळगूंक तुमचे मुखार तुमकां वाट दाखोवंक तुमचे फाटल्यान तुमची जतन करूंक तुमचे वयर तुमचेर आशिर्वाद घालूंक जो बापा आनी पवित्र आत्म्या सांगाती जियेतान राजवट करता सासनाच्या सासनाक सासवत आदाराचे मायेच्या मागण्या वरवीं सोर पदवीदार देवाचें बेसांव बापाचे आनी पुत्राचे आनी पवित्र आत्म्याचें तुमचे वयर देवूं आनी सदां खाल तोगू. सतरायदोरची फाल्यां 21 तारीख 7 वाजता आमच्या सोपून गेल्ल्या एमेरिटस बिशप राहुल निकलाव गोन्साल्वीस हाचे पासत आमी मिसाची भेट भेटयतल्या फाल्यां सकाळीं 7 वाजता. गायन घेवया U23 पेज नंबर 241 U23